नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जबाबदारी पेलवानो ती पळोवन सरकारान पावसांत मायनिंग पिट्स राखपाचें काम निमाणें मायनिंग कंपन्याचेच माथ्यार मारलें. खणीची पालसणां कोसळ्ळी वा तसलें कितेंय अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण काय म्हूण WRDन हात वयर केल्यात. सुत्रां सांगतात मायनिंग कंपन्यो जबाबदारी घेवंक तयार, मात जबाबदारी घेयात म्हूण सरकारान खंय लेखी दिवचें पडटलें. मायनिंग पीट राखपा खातीर सरकाराचे समितीन दिवचल 70तल्या 28 मायनिंग पिटांचे तशेंच धारबांदोड्याक कोडले मायनिंग पिटाचे इन्स्पेक्शन केले. सरकारान कांय पिटांचेर WRDक पंपूय बसोवंक सांगले. प्रकरण इतलें सोंपें ना. मशिनरी जाय म्हूण कळटकीच मायनिंग कंपन्यांक मागना सामग्री दिवची म्हणूनय सांगले. मात पावस तेंकलो आनी हो भार पेलोवचो ना म्हूण रियलिटी ग्रावंड चॅक जातकीच निमाणे मायनिंग पिटांची जबाबदारी मायनिंग कंपन्यांचेरूच घाली. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा फाल्यां कितें अरिश्ट घडल्यार जबाबदार कोण. WRDक अचानक इतलो भार पेलोवचो ना. सरकारान शरणागती पत्करली. कारण ऑल ऑफ ए सडन WRD जे आसा पळय न्ही, ऑल ऑफ ए सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना. उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें, पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितले मॅनेज करूंक जावचे ना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ते कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर. WRDन कांय खणींचेर पंप बसयल्यात, मात पिट्स मायनिंग कंपन्योच सांबाळटल्यो. आमचे जितले पंप आसा ते बसयल्यात सगळे मॉनिटरींग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली. पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही. कोंकणी उलयता हांव. कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां, तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की एज इट इज एज दे इज टू टेक केअर ऑफ. पयलीं जशी ते काळजी घेताले तशें तांणी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय. मायनिंग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून. मायनिंग कंपन्यांक मायनिंग लीज वाठार खाली करपाक सांगल्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी थंयच्यान आपल्यो मशिनरी हालयल्यो. मात पावस तेकिल्ल्यान सरकाराचेर मायनिंग पीट सांबाळपाची जबाबदारी पडली. जाचो धंदो ताकाच बरो म्हूण सरकारान मायनिंगवाल्यांकूच खणी राखूंक सांगला. दुसरे वटेन मायनिंगवाल्यांक लीज वाठार खाली करूंक सांगला तेन्ना फुडें आनी कायद्याच्यो कटकटी नाका म्हूण मायनिंगवाल्यांनी सरकारा कडच्यान खंय लेखी मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, सिद्धार्थ कांबळे आनी विनायक सामंत. मिनावेल्या 50% निर्गत ड्युटीचो विशय गोंयांत अर्थमंत्री सीतारमणा मेरेन पावयलो. मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री माविन दिल्ली तिका वचून मेळ्ळे. निर्गत ड्युटीच्या इश्यूचेर मागीर कितें तें सांगता म्हूण खंय तिणें विशय धुकल्ला अशें कळटा. येता त्या जुलया सावन संकट गोंयच्या दारी. GST केंद्राची भरपाय बंद करता. मायनिंग बंद. येणावळ वाडोवपाचो विशय अर्थमंत्र्यां कडेन काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि GST मंडळाचो वांगडी मंत्री माविन गुदीन सोमारा दिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक मेळ्ळे. केंद्रान मिनाचेर निर्गत ड्युटी 30 वेल्यान वाडोवन 50% केल्या. गोंयचे मीन उद्देगाचेर परिणामा विशीं अर्थमंत्र्याचे बसकेंत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री सावंत आनी मंत्री माविनाची अर्थमंत्र्या बरोबर बसका जाली. मिनावेले 50% निर्गत ड्युटीचो अर्थमंत्र्या मुखार विशय आयलो. गोंय मायनिंग सुरू करूंक सोदता. गोंयचे मीन एक्सपोर्ट ग्रेड. 50% निर्गत ड्युटी गोंयचे मीन उद्देगाक बादतली म्हूण विशय काडलो. मागीर सांगता म्हूण अर्थमंत्र्यान विशय फुडें धुकल्लो. जुलय सावन राज्यांक केंद्राची GST भरपाय बंद. गोंयचे मायनिंग बंद. आधार फक्त टुरिजमाचो. जुलय सावन संकट गोंयचे दारी. वाडट्या खर्चात येणावळ वाडीचो सरकाराक हुस्को. अर्थ मंत्रालया कडेन आशिल्ले हेर विशयी चर्चेक आयले. अर्थमंत्र्यां बरोबर राज्याचे येणावळीचेर चर्चा जाली. राज्याचे अर्थीक परिस्थितीची म्हायती अर्थमंत्र्या मुखार मांडली. GST आनी हेर येणावळ कशी वाडोवं येतात ताचेर चर्चा जाली. बारीक राज्यां विशीं GSTच्या हेर विशयांचेरूय चर्चा जाली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिरकार आनी विक्रम नायक. केंद्रान पेट्रोल डिझेलाचो टॅक्स देंवयलो तितलीच सूट गिरायकांक मेळना. कांय पेट्रोल पंपांचेर रुपयाचो फरक पडटा. पेट्रोल पंप संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा सरकारान प्रेस देंवयलो तो खंय तात्पुरतो. केंद्र आनी राज्यांनी पेट्रोला वेल्या येणावळीचेर निंबून रावचें न्ही. प्रेसाचेर सारको कंट्रोल दवरतले जाल्यार खंय पेट्रोल डिझेल GSTंत हाडपाचोच उपाय. काल आमच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या फायनान्स मिनिस्टरान अनाउन्समेंट केली की आपण 8 रुपये देंवयले, which is going to give a relief of 9 rupees 50 paisa to the common man.
आमकां सांगलें गेलें की पेट्रोल ₹9.50 तुमकां फायनली तुमकां मेळटलें, कित्याक सरकारान ₹8 देंवयला. पूण खंय तरी कॅल्क्युलेशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फायनान्स मिनिस्टर जेन्ना अनावन्स करता तेन्ना इट हॅज टू बी मोर एन एक्युरेट अमावंट. गोंया काल जे प्रायस रिडक्शन जालें ते ₹8.76 तुज्या पेट्रोलाचेर जालें. डिझलाचे ₹7.10. डिझलाचेर तिणें सांगिल्लें ₹7.50 म्हणून. सो ₹7.50 तांकां 46. पूण पेट्रोलाक जवळ जवळ ₹1 खंय तरी गायब जाल्लो आसा. वेदर इट इज द सेंट्रल गव्हर्मेंट or state government, they are over depending on fuel income from the fuel sales. ते सामको सोपो मार्ग जाला की कितेंय जालें एक वॅट वाडयलो की पर लिटर वाडटा. पर लिटर वाडले की सरकारचो टॅक्साचो इन्कम वाडलो, मागीर केन्ना तरी देंवय. पूण तुमकां जर इमिजिएट रिसोर्स जाय जाल्यार सरकार वॅट किंवा एक्सायज वाडयता. एक्सायज तरी बरी कंट्रोलान आसा, पूण वॅट म्हणटा तो केन्ना वयर सकयल खूब जाल्लो आसा. तेन्ना डिपेंडन्सी ऑन फ्युअल बाय द स्टेट्स and by the central government must be reduced. That is the only. So they must also have different sources of income. अंदू कॉलेजींनी ॲडमिशन प्रॉस्पेक्टस आनी अर्जांक फी ना. भुरग्यांनी डावनलोड करून भरून अपलोड करपाचे. उच्च शिक्षण खात्याचो नोडल ऑफिसर दोतोर महादेव गांवस सांगता. 1 जून ते 20 जून ॲडमिशनाचो पयलो रावंड. भुरग्यांक 3 कॉलेजींचे पर्याय. ॲडमिशन जातकीच फी भरप. एजामी चालू आशिल्ल्यांनी अर्ज करूं येता. सध्या CBSE आनी ICSE परीक्षा चल्ल्यात. We'll be starting from 1st June onwards. All the students who wish to apply for any other courses which are offered in this area, as well as the government colleges which are under the DHA, administrative of DHA, will have to apply through the online mode. The link for the application for this admission will be available on the DHA website. This is a common platform and common portal to apply for any of the courses or any other programs for any of the colleges which are under the DHA. So the student need not approach to individual college or for a prospectus. They can directly apply through this link which is available on the DHA portal. The prospectus of all the colleges for the courses which are offered are available in the digital mode. They are also available in the e-mode. So the student who wish to apply for 2-3 colleges need not have to buy those prospectus, whereas they can just download those particular prospectus which are available in the respective website of the colleges. So once the portal is open, the student has to register themselves first and then continue with the application. Now, while continuing the application, the student need to have certain mandatory documents such as their SSC mark sheet, 12th mark sheet, and in case if they are applying under any reserve categories, they need to have those valid documents, either it is in SC, ST, OBC, or even in the EWS category. Since the only 12th standard board results are out, but the other board results are not declared yet. So we don't want to deny those students from applying through the admission process. So even those students whose results are not declared will be able to apply, but the admission will be subject to uploading of the valid documents once their results are declared. विधानसभा वेंचणुके उपरांत आप गोंयचे संघटनेची बांदावळ परत जाग्यार घालता. आम आदमी पक्षान तांचो गोंय राज्यांतल्यो सगळ्यो समित्यो बरखास्त केल्यो. आपाची गोंय प्रभारी आतिशीन कळीत केलां. सगळ्यो समिती खंय रोखड्योच नव्यान नेमतले. वेंचणुके उपरांत आपाचो गोंयचो निमंत्रक फुडारी राहुल मामरेन हालींच पक्ष सोडला. आपाचे विधानसभेंत 2 आमदार आसात. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. मंकी पॉक्साच्यो केशी आशिल्ल्या देशांनी फाटल्या 21 दिसांत कोणूय वचून आयला आसत जाल्यार लागींच्या हॉस्पिटलांत कळोवचें. दोतोरांक अश्यो दुबावीत केशी मेळ्ळ्यार आरोग्य खात्याक कळोवचें पडटलें. केंद्राच्या एडवायझरी उपरांत गोंयच्या आरोग्य खात्यान प्रायवेट हॉस्पिटलां, GMC सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांक एडवायझरी काडली. मंकी पॉक्सान आंगा तोंडार फुगांवां सारखे फोड येतात. राज्यांत मंकी पॉक्साची केस ना. दोतोरांक एखाद्या पेशंटाचो दुबाव आयल्यार कळोवचें.
तांचे सॅम्पल पुण्यात टेस्टिंगाक धाडपाचे म्हूण स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट प्रुडंटा कडेन उलयलो. आता अजून पर्यंत मंकी पॉक्साचे केसीस पुऱ्या भारतान किंवा गोंयांत खंयच ना. तरी पूण एडवायजरी म्हणटा की खंयचेय डॉक्टर जेन्ना पेशंट पळयता तेन्ना जर तर तुमकां फिवर जोर येता आनी जर तर पुळेर येयला किंवा रॅश येयल्लो जर पेशंट मेळटा जाल्यार तांकां चड हिस्ट्री विचारची आनी पळोवचें की फाटल्या 21 दिसां भितर ते ह्या देशांतल्यान खंयच्यान ट्रॅव्हल करून गोंयांत येयल्या काय ना ते. आनी असले जर सस्पेक्शन असले पेशंट जर असले जाल्यार तुरंत आमकां IDSP किंवा म्हाका एज अ स्टेट सर्कल ऑफिसर कॉन्टॅक्ट करचें आनी आमी हे पेशंट्सांक आयसोलेट करतले आनी तांचे सॅम्पल जे आसा ते टेस्टिंगा खातीर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे किंवा NIV पुणे जे आमी म्हणटा पळय थंय धाडटले आनी थंय टेस्ट करून घेतले. एखादो पॉझिटिव्ह सापडलोच जाल्यार पेशंटांक आयसोलेट करूंक मेळटा. मंकी पॉक्साचे सिम्पटम जे आसा पळय न्हू बाकीचे व्हायरल डिसिजा भशेनूच आसता. जोर येता आनी चडशे ताका पुळेर येता, रॅश येता, पुळेर येता हांगा. आनी हेजे जे ट्रान्समिशन एका मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक पावपाचें कशें जाता की चडशे जे आसा पळय चान्सीस ते जनावरां पासून मनशाक येवपाचे चान्सीस चड आसता. आनी एकदां जर मनशाक येले जाल्यार मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक वचपाचे चान्सीस खूब कमी आसता. आनी जे ट्रान्समिशन जाता ते एक तर थुकींतल्यान जाता किंवा दुसरें कितें आसा की हाताक खंय तरी जर कट असलें आंगाक जाल्यार थंयच्यान हो व्हायरस भितर सरपाक शकता. हाची जी ट्रिटमेंट आसा ती बाकीच्या व्हायरल डिसिजा भशेन सपोर्टीव ट्रिटमेंट, ताका डेफिनेटीव ट्रिटमेंट ना. जशें आमची मलेरियाक डेफिनेटीव ट्रिटमेंट आसा. तांकां आयसोलेट करतले, तांकां गरज पडली जाल्यार तांकां फिवराची मेडिसीन दितले, रॅश आसा जाल्यार रॅशाची मेडिसीन दितले, तांकां जर तर आनी कितें IV फ्लुइड्स दिवचे पडले जाल्यार तांकां IV फ्लुइड्स दितले. मंकी पॉक्साक लागून एकूय मरण जाल्लें ना. सगळ्या हॉस्पिटलांक एडवायजरी धाडल्या. फॅटिलिटी रेट जी आसा ती खूब कमी आसा ह्या मंकी पॉक्सान. जशें की आतां ह्यो ज्यो फाटल्या दिसांनी UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा ज्या जाग्यार केसीस मेळ्ळ्यात थंय एकूय डेथ जाल्ली ना. अजून पर्यंत आतां जी एडवायजरी येयल्या तेजे वयल्यान स्क्रिनींग तरी खंयच जावचें ना. आमी ही एडवायजरी जी आसा ती आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंटाचे हॉस्पिटल आनी जे हेल्थ सेंटर्स आसा इन्क्लुडींग गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम आनी ऑल मेजर प्रायवेट हॉस्पिटल्स तांकां धाडून दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळकार. गोंयांत सरकारी कार्यावळींनी कोण कोंकणी उलयता? ज्ञानपीठ एवॉर्डी दामोदर मावज्याचो प्रस्न. हालीं कांय राज्यांनी कार्यावळीक वचपाचो योग आयलो. थंयचो लोक तांची सोडून दुसरी खंयचीच भाशा तोंडार येवंक दिना. आमी आमच्या भाशेक वयर काडिना जाल्यार ती एक लँग्वेज जावन उरतली. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकाराच्या सम्राट अशोक महाकाव्याच्या लोकार्पणाक मावज्याची उतरां. सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकाराच्या सम्राट अशोक महाकाव्याचे लोकार्पण जालें. कार्यावळीचो अध्यक्ष दामोदर मावज्यान सरकारी कार्यावळींनी कोंकणीच्या वापराचो मुद्दो काडलो. गोंयांत सरकारी पावंड्याचेर जे प्रोग्राम जातात कितले लोक कितले मंत्री कोंकणी उलयतात विचार करात. आमचे कितले सरकारी अधिकारी आसात आनी थंय सरकारी अधिकारी सगळे IAS ऑफिसर झट मारीत उडिया भाशेंतल्यान उलयताले. रोखडोच म्हणजे ताजे उपरांत 8 दिसांनी हांव आसामांत गेलो. गुवाहाटींत तोच प्रॉब्लेम. 4 जाण स्टेजीर बशिल्ले, 3 जाण असमिया भाशेंत उलयले, हांव एकलोच इंग्लिशीन उलयलो. एक वटेन गिल्टी दिसता ह्या लोकां मदीं उलयतना. पूण आमचे गोंयांत मात हें घडना. आमची हें जो पर्यंत रोहन बाबाक गिल्टी दिसचें ना, जो पर्यंत आमच्या मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांक आनी ह्या ऑफिसरांक गिल्टी दिसची ना आपल्या कोंकणी उलोवपाक कळना सारकी म्हणून तो पर्यंत आमची भास ही लँग्वेज जावन उरतली. कोण ताका भास म्हणटले आमची लँग्वेज म्हणटले. हे अशी पाळी आमचेर येवपाक जायना. आमच्या तोंडांतल्यान आमची भास म्हणटना आमची लँग्वेज म्हणपाचो प्रस्नच आसूंक जायना. पूण ताजें कारण कितें? आमचें भाशण इंग्लिशींतल्यान जाता, आमचें उलोवप इंग्लिशींतल्यान जाता. हें आमचें दुर्दैव. आनी म्हाका आज चड करून हें सांगचें पडटा की ताजे ज्ञानपिठा उपरांत म्हाका लागून न्ही ज्ञानपिठाक लागून खुबशें भोंवचें पडलां. आनी प्रत्येक कडेन म्हाका एक आनंद जाता की त्या थळाव्या लोकांक आपली भाशेचो इतलो आदर आनी अभिमान आसा की आपली भास सोडून दुसरे भाशेंतल्यान एक उतर पासून आपली तोंडां येवपाक दिनात. मायभास राखूंक फुडले पिळगेक तेंको दिवंक जाय म्हूण पर्वरेचो आमदार उलयलो. आयच्या काळात म्हाका दिसता खरेंच इम्पॉर्टंट इज टू सी दॅट वी हॅव आवर व्हॅल्यूज रायट. आनी हे सगळे व्हॅल्यूज धरतले जाल्यार मायभास आमकां राखून दवरची पडटली. ही मशाल समज फुडें व्हरतले जाल्यार प्रज्वल साखरदांडे सारकेले ना जाल्यार आमचे दामोदरबाई बाकीचे हांगा सगळे बशिल्ले ज्येश्ठ तुमी जशे फुडें व्हेल्या तशे फुडली पिढी फुडें व्हरपाची जी गरज आसा तांचो तुमी सगळ्यांत पाठिंबो तुमी दवरतले
अशी आशा बाळगिता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. 70 सोनाळ, नानोड्या आणि रिवे, दारबानोड्या, मातोजनवाडो, काजुमळ आणि तातोडी वाठारांत ल्हान धरणां बांदून उदक आडावपाचो WRDचो प्लान. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान उलोवन दाखयलां. उदक एक्सपोर्ट करपाची भाशा मंत्री रवी नायक उलयला. ताचेर सुभाष म्हणटा तें मागीर पळोवचें. आदी उदक गोंयकारांक उरल्यार फुडल्यो गजाली. WRD कडेन जवळ जवळ 7 सुमार डॅम आसात. हाजे मुखारय 7 वयल्यान 8-9 करपाक प्रयत्न. दॅट्स वॉट वी आर एक्सप्लोरींग अबाउट 6 पॉयंट्स. 6 सुमार पॉयंट्स आमी एक्सप्लोर करतात ज्याचेर आमी डॅम घेवंक शकतात. तातूंत एक 2-3 नांव आसा. सोनाल म्हणून एक आसा, नानोडे आसा. ते नंतरचे मागीर. सद्या पयलीं आमकां गोंयकारांक उदक सारकें बरोबर दिवया. आनी जेन्ना मागीर नंतर मागणी जाता आनी आमचे कडेन अवेलेबिलिटी अबंडंट आसता तेन्ना दिवपाचें पळोवया. दर वर्सा गोंयांतय ब्रेस्ट कॅन्सराच्यो 200-250 केशी वाडटा म्हूण BJPचे मेडिकल सेलाचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकार सांगता. ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग गोंयच्या गांवांनी पावचें म्हणून BJPन आज 24 मे ते 6 जून मजगतीं सांखळे आनी सावड्डे मेळून 13 सुवातींनी आय ब्रेस्ट कॅम्प दवरला. फुडें बाकीच्या मतदारसंघांनी खंय जातलो. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो प्रत्येक पंचायतीन एक कॅम्प फॉर फर्स्ट एक 10 आम्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी घेतल्या. स्टार्टिंग फ्रॉम टुमॉरो चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द कॅम्प टुमॉरो एट कुर्णे सरकारी प्राथमिक शाळा नौकारवाडा टुमॉरो एट 9:30 आणि प्रत्येक एक ऑल्टरनेट डे वी विल हॅव इन सावर्डे. सो साखळे आम्ही एक अराउंड कॅम्प करतले मागीर सावर्डे करतले. द अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी विच विल कवर इन अ कमिंग टायम इज सांगे, पेडणे, काणकोणा, मयें, केपें, मांद्रें, कुर्चले आणि शिवोली. सो हे 10 हाजेर आमी सुरवातीक आमी एक अदमास करतले हाव द थिंग्स वर्क आउट. टू टेल यू फ्रँकली एक्झॅक्ट द डेट्स ऑफ 2 कॅम्प म्हणजे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी आतां डेट्स फायनलायज केल्ली आसा. फर्स्ट टुमॉरो 24 तारखेक कुर्ण्या, मागीर 25 तारखेक सावर्डे, 26 तारखेक आमोणा, 27 तारखेक काले, 28 तारखेक वेळग्या, 1 तारखेक 29 तारखेक मदीं आमी कॅम्प मारला. मागीर 30 तारखेक सुर्ला आसा, 1 तारखेक मोळे आसा, 2 तारखेक पाळी, 3 तारखेक साकोर्डा, 4 तारखेक नावेली, 5 तारखेक धारबांदोडा आणि 7 तारखेक केदपाळ दाबाळ. सो अशें आमी 7 आनी 6 अराउंड 13 कॅम्प्स आमी कंटिन्युअसली इन नेक्स्ट अराउंड 7 to 8 days आमी हे सगळे 13 दिसांनी आमी कंप्लीट करता. हाच्या खातीर वी हॅव टायड अप विथ युवराज फाउंडेशनचे जे हे आसा यू वी कॅन म्हणून यू वी कॅन म्हणून तांचो एक हे आसा म्हणजे ट्रस्ट आहा. त्या ट्रस्टा तर्फे आमी हे चालू करता. फोंडे न्यू हावसिंग बोर्ड सोसायटी दिसा उजवाडे घर फोडी. चोरांनी काल दनपारा नरशिव नायकाचें घर फोडलें. 10 लाखाचें भांगर उखल्लें. सांजे घरांतलीं पावतकीच चोरांचें कर्म कळ्ळें. चोरांची दाराचें लॉक खिळी मोडून एंट्री. तेवटेन साळगांव पुलिसांनी 2 कोंबडी चोरांक धरले. एकल्याक सोदतात. तिगांनी खंय सांगोळडा 500 कोंबड्यो सप्लाय करूंक आयिल्ली पिकअपूच उखल्ली. फोंड्या न्यू हावसिंग बोर्ड सोसायटीत सोमारा दनपारा घरफोडी जाली. चोरांनी 10 लाख रुपयांच्या भांगराचेर हात बोडायलो. चोरयेचो प्रकार सांजे उक्ताडार आयलो. पुलीस तपास चालू आसा. फॉरेन्सिक टीमूय तांचें काम करता. दुसरे वटेन साळगांव पुलिसांनी 2 कोंबडी चोरांक धरलो. 500 कोंबड्यो सप्लाय करूंक आयिल्ली पिकअप तिगांनी व्हेली. 2 धरला, 3ऱ्याक सोदता.
एक पिकअप येताली तितून लायव्ह चिकन असले, बॉयलर कोंबड्यो असले. थंय 3 जाण गेले विथ एक्टिवा स्कूटर आणि त्या पिकअपीक आडयले तेंच्यांनी. तांकां 3 जाणां असले पिकअपान, तांकां 3गांकू भायर आपयले तेंच्यांनी आणि तांकां तेंच्या हातींतले ड्रायव्हराचेर फोर्सफुली चावी काडली आणि तेंचे ती पिकअप गाडी घेवन तेच्यान पळोवन गेले. तेंच्या गाडयेन तेंच्या वांगडा 5,000 असले, तेंच्या कडेन कॅश असले, अलॉंग विथ पिकअप 5,000 कॅश आणि 590 हे असले लायव्ह चिकन बर्ड्स असले. तांकां घेवन ते तेच्यान पसार जाले. एक वन ऑफ द एक्यूज हॅव डिस्क्लोज देअर नेम एज अ पुष्पा म्हणून, परशुराम कांबळी म्हणून. पूण तेणी डिस्क्लोज केलें आनी तुमकां जाय ते करा म्हणून सांगूंक लागलो. आपूण कोणाक भियाना. परशुराम कांबळीक अरेस्ट केलो. तेच्या कडल्यान आमकां तेजे आनी को एक्यूज असले तेजें नांव कळ्ळें, रिवील जालें. तेजें नांव आसा अजय देवुस्कर. तेकाय काल आमी अरेस्ट केला. आनी एक एक्यूज आसा तो अजून आमकां मेळोंक ना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि श्यामसुंदर फडते. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.